सगळ्यांक तुमकां बरी सांज दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता ही सांजे वेळार. आनी आयज हें पयलें न्हयेन सैमाच्या मनाक तुजी 8 तारखेर वाडदीस सायबणीचो ह्या दिसाक आमी तयार जाता. आमची सर्गींची आवय ती आयज दिनवास्तेचें मीस पेटयता. गॅबियन नासमेंता वाज काजराचो दीस तांचो. तेच बरोबर तेच बरोबर वाडदीस लिमा बारेटो आनी तेच बरोबर लिव्यू माश्करेन सांच्या पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्य आसूं. विशय देवाचे येवजणेक कालतेपणाचो जबाब दिवन मारिया बोरवंशाची माता. मोगाल भावा भयणींनो, दर एक मनीस आपल्या जिवितान खुशाल रावंक आशेता आनी ते खातीर मनशाच्या काळजान जायत्यो येवजण्यो आसतात. पूण शेवटाक देवाक जाय तेंच आमच्या जिवितांत घडटा आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत फुडें वेता. आयच्या नोवेनाचो विशय देवाची येवजणेक कालतेपणाचो जबाब दिवन मारिया बोरवंशाची माता. मारयेच्याय काळजान जायत्यो येवजण्यो आसतल्योच, पूण शेवटाक देव आपल्या पुताची आवय जावंक तिका विचून काडटा आनी मारिया कालतेपणान देवाचेर भावार्थ दवरून देवाच्या उतराक होय म्हणटा आनी शेकी मारिया आख्ख्या मनशा कुळाक बोरवंशाची माता जाता. तर आमच्याय जिवितांत देवाचें येवजण कितें तें मागण्यांतल्यान ओळखून घेवन देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूं आनी आमी मारये भाशेन दुसऱ्यांक बोरवंशाची मनशां जावंक हे मिसान कोतकोत्यान मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच अंकवांबरीक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं नोती कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
kakutko somia kakutko. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां जे भुरग्यांक सदां कुड्यो आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योन नित्य आमकां मारीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडोय आनी सासना संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमचे सुमयाज पुताज क्रिस्ता उदेशी तो तुज्या सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजभूत चलयता सासनाच्या सासनाक. बागयोन पावलून तेसलोनिकांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकाचो मोगा संबंदीन आमी तुमकां बरोवची गरज ना, तर एकामेकाचो मोग करूंक देवानूच तुमकां शिकयला आनी आख्खे मासेदोनियेन सगळ्या बाबा भयणी सोरी तुमी तो करून आयल्यान तें खरें. तरी आसतना तो अदीक आनी अदीक सुदारून वचून दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागतांव. आमी तुमकां सांगलां तशें शांतीन जेवंक वावरात, जण एकल्यान आपआपलें काम करचें, तुमचे हात पांय जोडोवन पोट भरात. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब मनशाची न्यानीत करूंक सर्वेस्पर पोळे आयलो. सगळीं म्हणुया, मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोळे आयलो. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोळे आयलो. दर्या तोर उपोट बोल्ला, दर्याची गाज आयकून दी. प्रितूम वस्ता जिवानी, तांचोय आवाज आयकून दी. सर्व नदी तालयो पेटूं, पर्वत आडून संतोसो. जबाब मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोळे आयलो. सर्वेस्पर पोळे आयलो आखे प्रितुमीचो तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची नीत करतलो आनी सोमेस्त परजांची न्यायनितीन जातली जोडटी. जबाब मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पोळे आयलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान
आपले चाकरां कापून हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे परी सर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1, जण एकल्याक आपली हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतले ताणें रोकडोच वचून तांचेर वेपार केलो. आनीक 5 जोडले. तेच परीन 2 घेतलेले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलो ताणें वचून जमीन खोणली आनी थंय आपल्या दुनयाचे दुडू पुरून लिपयले. जायतो काळ बोडांडले उपरांत ते चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हळें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडले. ताचे दोनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या कात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्योच वस्तूंनी कात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयतलो. हे आनी म्हज्या दुनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलो तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनी 2 जोडल्यात. ताचे दोनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी कात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी कात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयतलो. हे आमच्या दुनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत गेल्लो ताणें लागीं सरून म्हळें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें वोंपूंक नाय तूं लुंवताय आनी लावंक नाय तुंयचें तूं पुंजायताय. देखून हांव भियोन हांव गेलो आनी जो तालेंत दोनी पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परती पाडून ताका म्हळें, कोठ्या आनी 800 चाकरा, हांवें वोंपूंक ना तुवें हांव लुंवतां आनी लावंक ना तुजें हांव पुंजायता म्हूण तूं जाणा आसलोय. म्हणटूच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी पोतून येतूच म्हजें ते भायर कोलांतोर हांव घेतलो आसलो. म्हणटूच ताचो लागचो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितले आनी ताची बोर जातली, पूण नासल्यांचें आसा तें काडटले. कित्याकूच उपकार नासल्या हे चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात. थंय सगळीं रुदोन कोतलीं आनी दान किल्लीतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आयचो विशय आमी आयकला सुरवातेकूच. सायमायन कालतेपणान देवाचे येवजणेक जबाब दिलो आनी हे भाशेन बोरवासो दाखयलो. आमी तर बायबल उगडीन जाल्यार सामुएलाचें पुस्तक आहा. आमी जाणाव मोइजेस लोकांक ओरोण्यांत घेवन बासायले देसांत येतालो. मोइजेस सोमतूच जोसुआ आयलो आनी जोसुआ उपरांत फुडारी आयले. इंग्लिजीन ताका कितें म्हणटा आमी फुडाऱ्याक? इंग्लिजीन कितें म्हणटा? बायबलाचें कितें आहा फुडाऱ्या? जाजीस हे आयले आनी निमणो फुडारी जज जावन आसा सामुएल. आनी सामुएल जातरी ताचे पूत जावंक जाय आसले, पूण दोगूय पूत ताच्या बरे देख जावंक ना. ताका बरे देखीचे जावंक ना. देवाक तें मानूंक ना. आनी तेन्ना पोरजेन सामुएलाक सांगलें, पळय आमकां पातशाय जाय. आतां दुसऱ्या गांवांनी पातशाय आहा, ते भाशेन आमकां पातशाय जाय. आनी सामुएल देवा लागीं विचारनासतना कांयच करिनासलो. सगळें देवा लागीं विचारतालो. वचून देवा लागीं विचारलें कितें करचें. ताका बऱ्याक पडचो ना. पातशाय दिलो जाल्यार बऱ्याक पडचें ना ताका, पूण तें मागता
ताका दी, ताका बऱ्याक पडचें ना. आनी हे भाशेन सावलूक दिलो. पयलो पातशाय सावलू भिडांत बांदून. सावलूक पयलें देव सांगता तें आयकोतालो, पूण मात सावलू आयकोना जालो. देवाक भेटयतालो, पूण देव सांगता तें आयकोना आसलो. आनी देव सामुएलाक म्हणटा, कितें म्हत्वाचें, म्हाका सागवाद्यो जाय वो हांव सांगता तें आयकोता तें जाय. म्हणटोच तूं कितें कर, तो म्हाका मानूंक ना, साऊल मानूंक ना. ओसांनी जेसेच्या एका पुताक पातशे कसो माग. आनी सामुएल जेसीच्या घराक वेता, जेसीच्या घरांत वेता. आनी तेन्ना जेसी आपणाच्या व्हडल्या पुताक दाखयता. लांब पळोवंक बरो दिसता. आनी सामुएल मनांतूच म्हणटा, हो जातलो पातशे. आनी देव ताका सांगता, तूं भायलें रूप पडना काय. तो गोरो, तो पळोवंक बरो दिसता, तो लांब, हें पडना काय. हांव मनशांची काळजां पडयता आनी विचून काडटा. ताका हांवें विचून काडूंक ना. उपरांत दुसऱ्या पुताक दाखयलो. देवान सांगलें सामुएलाक, हेकाय हांवें विचून काडूंक ना. तिसऱ्या पुताक दाखयलो. देवान सांगलें, हेकाय काडूंक ना. चवथ्या पुताक दाखयलो. हेकाय काडूंक ना. हे भाशेन 7 पुतांक ताणें दाखयले. 7कांय विचून काडूंक ना. आनी तेन्ना सामुएल म्हणटा, जाले तुजे भुरगे जाले. आनी ना, एक राखूंक गेला, मेंढरे राखूंक गेला. बापूय इसो आनी एक पूत आहा म्हणून. बापूय ताका आपय, ताका आपय. तो येयले बगोर आमी देवाक भेट भेटोवचे नात. आपयलो. तोजें नांव कोण? तो ताजें नांव कितें? दावीद. ताचें नांव दावीद. सोबीत. दोळे झगझगताले ताजे. सोबीत. आनी देवान सांगलें, ओतो हांवें विचून काडला. म्हज्या काळजा सारको, म्हज्या काळजा सारको. तर देव आमची जण एकल्याची काळजां अडकोता भिडांत बांदून. आनी म्हणटा, भायलें रूप पडनाका, लांबाय रुंदाय सोबिताय पडनाका, काळजां पडे. आनी हे भाशेन दावीद पातशाय केलो. दाविदाक पातशाय केलो. तर आयज आमचो विशय जावन आसा सायबीण आपणाच्या कालतेपणान देवाचे उजवणेक कालतिकायेन जाबाब दिलो. जेन्ना बडो आयलो, सायब माय रावन आसली, ती आपणाची प्रार्थना कोत्ताली, तेन्ना उतरां आयकूंक आयलीं सायब मायक. नोमान मरे कुतपें बोरले, सरस्पो जेताय आसा. घाबरली. हो कोण? घाबरली. हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. आनी म्हळें, भियेनाका मारी, देवाक तूं मानवल्या, देवाक तूं मानवल्या. आनी देवान तुका विचून काडल्या देवाच्या आवय जावपाक. तूं एका पुताक जोडून दितली. आनी ती म्हणटा, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना, हें कशें घडटलें? आनी बडो म्हणटा, पवित्र आत्मा तुजे सावडी घालतलो आनी तूं ताजे उद्देशीन गोरबेज जातली, एका पुताक जल्म दितली. तिका तें समजना जालें. पूण देव सांगता म्हणटा हांव सत मानता. फाटीं फुडें सरपाचें न्हय, देव सांगता म्हणटा हांव सत मानता. आनी कालतेपणान तेणें जाबाब दिलो भिडांत बांदून. ह्या सावन चाकून जावं म्हजें सवें ताजे उतरा प्रमाणें. ह्या सावन देवाची चाकून जावं म्हजें सवें तेजे उतरा प्रमाणें. आनी तेच वेळार जेजू तिजे कुसव्यांत जल्म घेता. भिडंबाक कुसव्यांत जल्म घेता. हे कालतेपणान देवाचे उजवणेक जाबाब दिलो. कित्याक दुसरी वस्तुरीची गरज आसली. आदां एवेन
एवेन देवाक फुटयली म्हणटो दुसरी वस्तुरी जे आहली देवाक सर्वनराक संवसारांत हाडपाक आनी येवजण देवाची कालतेपणान ती मानून घेता बिणान बांद आनी आमकांय बरवासो दिता. आयज हांवें पयलें वाचप आयकलां तेसालोनिका चीट जंय पावलो म्हणटा ते समजताले जेजू पोत्तून येतलो अशें परगोड जाल्लें तांचे मदें. जेजू पोत्तून येतलो, जेजू पोत्तून येतलो म्हणटच संवसार काबार जावंक वेता आनी जायते जाण काम करिनासले आनी पावलो म्हणटा शिडकायता कोण काम करिना ताणें जेवचेंनूय. आयज जे दिसा तो काम करिना ताणें जेवचेंनूय. तुमचें काम करात. जायत फावट परगट जाता जेजू संवसार काबार जाता 2000 लागीं पावलो तेन्ना कोण कोण म्हणूंक लागला आतां संवसार काबार जाता. पुरवर एक बोर्ड मारलो आसलो संवसार काबार जाता 2000 कित्याक जेजून 2 बोटां दाखयल्यान 2000. हे भाशेन जायते जाण येता सांगपाक संवसार काबार जाता. संवसार काबार जाता जाल्यार आमी काम कित्याक करूंक जाय? बेकार भोंवताले आनी शिडकायता पावलो काम करात, मोरोपरान काम करात. दुसरें जावन आसा फळां उदेशी झाड कसलें तें आमकां ओळखूंक मेवता. त्या पासत तुमचीं फळां लोकांक दिश्टी पडूंक जाय, तुमच्यो बऱ्यो कन्यो लोकांक दिश्टी पडूंक जाय आनी तेन्ना लोक ओळखतलो हो धर्म सारको. हो धर्म सारको. एकामेकाचो मोग करात अशें म्हणटा. एकामेकाचो मोग करात आनीक तुमची कन्यो पळोवन आनीक लोक हे धर्मांत भितर सरतलो. 2 वस्तू पावलांक असो सांगता. वांजेलांत आमी आयकलां बिणान बांदू तालेंतांची खबर आमी निमण्या आवेस्वरांत हांव म्हणल्या भाशेन 25th chapter ऑफ सेंट मॅथ्यू 3 ओपारी आहा थंयसर. एक ओपारी आयज वाचल्या ती. दुसरी ओपार खंयची? दुसरी ओपार खंयची? 5 शाण्यो आंकवारी आनी 5 पिश्यो आंकवारी. 5 शाण्यो ताणें दिवल्यो घेतल्यो आनी तेलूय घेतलें. पिशे आहा ताणें दिवल्यो घेतले आनी तेल घेवंक ना वयता आसतना. आनी तिसरी ओपार जावन आसा निमणी जोडटी. हांव भुकेल्लो तुवें म्हाका जेवंक दिलें, हांव ताणेल्लो म्हाका जेवंक दिलें. केन्ना मेळ्ळो तूं सायबा आमकां? जें कितें म्हजे भाव भयणी कोता तें म्हाका कोता. जाणली पयली ओपार बिणान बांदो तालेंतांची. एक 2 पयसुले गांवांत वचपाचो आसलो. आपणाच्या चाकरांक आपयलें, सांगलें एकल्याक 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 तालेंत दिले आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत दिलो. तालेंत म्हणटात ते आमचे गिफ्ट देवान आमकां दिल्यात. ही देणी देवान आमकां दिल्यात. 5 दिले ताणें रावूंक ना आनी काम केलें आनी आनी 5 जोडले. 2 दिले ताणें तशेंच केलें, काम केलें आनी 2 जोडले. 1 दिलो ताणें फोंड काडलो आनी लिपयलो. ते आनी बाणगड्यो कित्याक? कोण चोरून व्हेलो जाल्यार लिपयलो. आनी जेन्ना दोनी पोतून आयलो तेन्ना हिशोब मागूंक लागलो. हिशोब तेन्ना 5 गेलो ताणें सांगलें हेचो आनी हांवें 5 केल्या. बऱ्या विस्वाशा चाकरा अशें म्हणटा. म्हज्या सुखांत भितर सर, म्हज्या सरकाराच्या भितर सर. 2 दिल्ले ताणें येवन सांगलें हांवें आनी 2 केल्या. ताकाय तो म्हणटा बऱ्या विस्वाशा चाकरा, तुका हांवें 2 दिल्ले, तूं म्हज्या सुखांत भितर सर. आनी 2 तुवें केले. 1 दिल्लो ताका ताणें अशें म्हणलें खोट्या आनी आडश्या चाकरा, हांवें भोंवपूंक ना, तुवें हांव लुंवता लावंक ना, तुवें पुंजायता म्हणटा तूं जाणा आसली. म्हणटा म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतेतूच म्हजें तें हांव त्या भायर कोलांतोर हांव घेतलो आसलो. म्हणजे पयशे बँकांत घालूंक जाय आसले आनी बँकांत घालतूच
म्हजे पयशे आनी म्हजो इंट्रस्ट म्हाका मेळटलो आहलो. तर भयणान बांदू आमची निमणी जोडटी भाशेन जातली. देवान आमकां जायते गूण दिल्ले आहात, पण आमी उजार करिना. उजार करिना. एक एक भाशेन गूण दिल्लो आसा. कोणा वाजोवपाचो, कोणा कांतार करपाचो, कोणा बरे भाशेन वाचपाचो, कोणाक मांडावळ बरी करपाचो, कोणाक साखरी करपाचो, आदार दिवपाचो, हे गूण दिल्ले आहात. ते ओगे दवरपाचे न्हय, पूण ताचो वावर करून आहा ते वाडोवपाचो. ही झट्टी जातली आमची सगल्यांची. इतलें हांवें तुका दिल्लें. कोणाक चड दिलां ताजे चड मागतलो देव, कोणा उणें दिलां ताजें उणें मागतलो. तर हे भाशेन भयणान बांदू ही देवाचें येवजण जावन आसा आमचें सगळें. आनी येवजण सायमन कालतेपणान जाबाब दिलो आनी येवजण फुडें गेली. जेजू आमचे मदीं आयलो सायमाचे उद्देशी. आनी ह्यो येवजणी आमी केल्यो जाल्यार आमचे उद्देशी जायतें बरेंपण हे संवसारांत येतलें. उबे रावया. ही थोडी मागणी वेळार देवाक उबारुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. मारयेची विनवणेन आमचे मागणे आयक बापा. सगळीं म्हणुया, मारयेची विनवणेन आमचे मागणे आयक बापा. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी सायबीन मायचे देखीन आनी आदारान उर्बेन आनी दिरान सगळ्या राष्ट्रांक शुभ वर्तमान परगट करूंक, खालतेपणान देवाचे येवजणेक पावलो दिवंक आनी आमकां सगल्यांक बोरभाशेची यात्रेक चलूंक बापाचे बोळ तांकां मागुया. मारयेचे विनवणेन आमचे मागणे आयक बापा. आयच्या ह्या पयल्या नवेनाचे समारंभणेन माय मारयेच्या आदारान आमचो भावार्थ खोलावूंक आनी ह्या वरवीं दिसपट्या जिवितांतल्यान आमी देवाचे येवजणेक वय म्हणूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमची ही 400 वर्सांची समारंभणी आमी दिनवाशी काळजान समारंभतना माय मारिया आमकां एक नमुनो जावंक आनी तिचेच भाशेन आमी दर एक जाण दर एक घराबोत तिचे देखीन आमच्या जिवितांत देवाची येवजण खालतीकायेन मानून घेवंक, पावला पावलार तिजो आदार भियेनासतना मागून घेवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. मारयेचे विनवणेन आमचे मागणे भावार्था खातीर खोस सोंसतल्यांक, पिडेंत आसलोल्यांक आनी दूख आनी दुमाळो सोंसतल्यांक सायबीन माय तांकां सगल्यांक बुजवण आनी गोठाय दिवं आमी ह्या तांच्या परिस्थितीन क्रिस्ताक ती सदांकाल विस्वासी आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. स्वर्गीचे बापा, हे आमचे भयणीन आमच्या नान मागणी तुका उबारल्यांत आनी तुवेंच सांगलां मागात आनी तुमकां मेवतलें. हो बरवासो धरून आमी मागणी उबारल्यांत आमची म्हाका फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ताना तयारी वेळार गीत गावया. गीताचो सॉंग C18 पेज नंबर 36. C18. Vigoroso mortigar, Chimonoso mortuia, Vigoroso yakuta, Asayam chito yakuya, Minta terus berkata, Cinta betoya,
म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नागे पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींचे बापा मनीस एकल्याच पुतान आंकवा मर्दान जल्म घेतना जें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमचे पातकां निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाचे देवा सर काडे आनी सताय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे मोगाचे पुतार मनशा कडल्यान रचलें ताचे वरी नवें आमकां सारक्याची केली. एखादी सोकी रोस नान करता शेवा पृथ्वीन तुका वाकांटा तारण मेळीची पोरजा. सर्गार एका ताण्यान तुका दिन वासता सांतां भोगता सभा तुका सगल्या देवतां सांगाती संतोशान आमी निरतरी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी रगत.
आपलीच कुशीन कोश मोरांक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेश पोरी जेवण जातोस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gut purgutuja. Sognaci soli orahata, Alia kashi te prijeta, Tites mati, voi povane so, Ami tuđe morat portota. बापाज इच्छा मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून तुका दिनवासता आनी जेज कडेन अर्गो शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार लेप चे पयसुबीचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागयोन बापा फिलिपनेर आमचे गवडी बापा सिमियांव आमचे आदारी गवडी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्ताक ते पुडजोडीत मुखार मोपणे फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता आंकवा मरेद्याची मागीर सांगाती बागयोन जपोती बागयोन दोत्ता बागयोन जेवास आनी सूर काळी तुका मानवल्या ते सगळे भोगतां बराबर सासना सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपण दर बापा सर्व नून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक. जेजून बापाचे कुशेकूय म्हणलें केन्नाच ना म्हणूंक ना. सैमानूय देवाचे कुशेकूय म्हणलें आमची खुशी फाट्यान धरून देवाची खुशी करूंक हें देणें मागून सगळीं आमच्या आपा म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या जना संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिराय जय जमकांदी आनी आमची कोल्या मोक्षिता सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दयाकोण जिवितां सवस्के आमकां दी सर्गींचे सुखा आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाडटाय. सुमेस क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार्थ दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकोडान सांबाळ तो जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दी.
죄시를 성사라 죄바받으니 암시가 굳고 가굳고 내가 죄시를 성사라 죄바받으니 암시가 굳고 가굳고 죄시는 손사라 죄바받으니 아파 샤디디 샤디디 O Jésus द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ते शेळीच्या जेवणाक वांटो घेता तेमी सगळीं सुभागी सोम्या बायकोचे विडयोचे म्हाका फावना तुमच्या येता सुत्रा म्हाका बऱ्याकी मेळटा आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Otme
प्रार्थुया. कोण वाड्या बापा भाग्योत आमकां अमेरिका में आयज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोश बरी जालें आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवामाची देख घेवन तुजे वरी आमकां फाव जाल्ल्या सरोवराचे भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. विसाच्या शेवटाक गीत गावया गीताचो T46 पेज नंबर 223 T46. So
accettare gloria, ore por Dia. Soli sanata bella, soli lagi soria, accettare gloria, ore por Dia. Fare ambito Iscioti amori, fura tormentoni, pare favosari, sopri santa media, sopri la storia. Accettare gloria, ore por Dia. Sopri santa Maria, sopri la storia. Accettare gloria, Duce caristica ati, puta hedicoti, Gura apurbatai oci, yang sobit furati, Sobri santa Amelia, Sobri lagi soria, accettare gloria, ore por Dia. Sobri santa Amelia, Sobri lagi soria, accettare gloria, ore por Dia. Guardo solo tu cena, tu sobokutasa. Vedo mai tu c'è pesa, pagi satam soka, sobri sangata meya, sobri lagi soria, accettare Sopri sangata meya, sopri lagi soria, accettare gloria, ore por Dia. गीत घेऊया T56 तुझ्या गोपांमय. Tuja kopahamai, angka bagu untukmu. Tuja kopahamai,
तुझ्या स्वप्नात माहे तुझ्या स्वप्नात माहे Kisah ini Tuhan shikakuku Aklayani Amcha monasha vera Kisah ini Tuhan shikakuku Monasha vera Putih sabini Tuhan shikakuku Atayani Amcha monasha vera Putih sabini Tuhan shikakuku Atayani Amcha monasha vera Putih sabini Tuhan shikakuku